नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। पार्टी पॉलिटिक्स कडेक दवरून आता देशा खातीर वावुरचे 6 म्हयने खूब लढले। आता देशाक वेळ दियात, एकठांय येवन काम करचे म्हूण प्रधानमंत्री मोदीचो सत्ताधारी आणि विरोधकांक संदेश। संसदेचे 19 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज सावन सुरू जाले। ताचे पयली मोदीचो संदेश। मंगळारा अर्थमंत्री सीतारमण अर्थसंकल्प मांडटली। अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। गोवा हाऊसिंग बोर्डाचे दक्षिण गोयचे ऑफिस चालू ना। बिल्डिंग बाबत परिस्थितीत कोणे 254 मीटर सुवात दिल्यार ऑफिस सुरू करू येता म्हूण मंत्री सुदीन उलयलो। आमदार तुयेकार म्हणटा हाऊसिंग बोर्डाचे 30 प्लॉट रिते आसात, थंय अतिक्रमणाचो भंय उप्रासला। लोकांक काम आसल्यार पणजे येवपाचें पडटा। पोस्टान 10 वर्सां भाडें दिवंक ना म्हूण युरी आलेमावाच्या प्रश्नाक मात जाप ना। दवर्ली हाऊसिंग बोर्डान 5-6 वर्सां जाल्यार सिंगल बेडरूम फ्लॅट 33 फ्लॅट अजून सेल करून ना 5-6 म्हयने जाले। हितून खंयच्या तरी 2 फ्लॅटान तुमी ते ऑफिस शिफ्ट करपाक शकतात, जर ती बिल्डींग जर सारकी ना जाल्यार। कारण लोकांचे काही कंप्लेनी आसता तेन्ना तांचो जेई हो अवेलेबल आसतालो आनी लोकांचे ज्यो कंप्लेन आहा ते वचून ते सॉल्व करताले। पूण आतां थंय पळोवपाक गेल्यार तुमचे 33 फ्लॅट गेल्ले 6 वर्सां जालीं विथआउट सेल थंय आसा। त्याच प्रमाणे तुमचे कमीत कमीत 25-30 फ्लॅट प्लॉट जवळ जवळ 25,000 स्क्वेअर मिटराचे हेच गेली 20-30 वर्सां ते वेकण आसा। तुम्ही हेजेर कितें तरी ना थंय एन्क्रोचमेंट जाला। लोक ते प्लॉट कोणाचे म्हणून कोणाक खबर ना। फाल्यां सकाळी अशें जातलें कोण तरी तो प्लॉट काडटलो आनी आपलो प्लॉट म्हणून विकतलो, अशें हेज्या पयलीं जालां। वी विल सी आनी आमी पळयता आतां जे क्वार्टर्स कित्याक ऑक्शन जावना ते हांव चेअरमॅना कडेन डिस्कस करून फुडले प्रोसिजर आमी चालू। पूण स्पीकर सर, एक लक्षात हाडपाक जाय की हाऊसिंग बोर्डाचे हांव फक्त क्लॅरिफाय करता की हाऊसिंग बोर्ड जेन्ना प्लॉट करता आनी विकता तेजे ओपन स्पेस म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर करना, बाकीचे करना। पूण एक लक्षात हाडपाक जाय की तेजेर एन्क्रोचमेंट चलता। आतां मडगांव जेन्ना ऑफिस ना म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ना ते पयलीं चॅक करतले वेदर यू हॅव एनी मेकॅनिझम की हे जे हाऊसिंग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट दिता, जशें आमी बिल्डींग बांदता हितून भितर हे ऑफिस जे मडगांव आसतले ते चॅक करतले। पूण एनी मेकॅनिझम इज देयर दॅट हँडओवर करपाचें, कितें ओपन स्पेस मागीर कोणा कडेन उरता हे हाऊसिंग बोर्डाचे? ते मातशें हो प्रश्न निकालांत काडपाक आमी चालू केला आनी त्या खातीर तो प्रश्न येता ते 2-3 म्हयन्यांत आमचो निकाली जातलो। आनी ताजो जो हें आसा तो एक्चुअल रूल कितें की पंचायत बॉडी जर पंचायतीत आसा, म्युनिसिपालिटीत आसा जाल्यार तांकां आनी ती जी सोसायटी आसा पळय तांचे कडेन तें वचपाक जाय। पूण तें वचना हाऊसिंग बोर्डांतलें आनी त्या खातीर सुटसुटीत अशें कितें तरी मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा। NEP लागू करपाक घाई म्हूण आल्टोनाचो प्रश्न। आमदार कार्लोस म्हणटा भुरग्यांच्या फुडाराचो प्रश्न आशिल्ल्यान NEP लागू करपाची घाई करची न्ही, योग्य तरेन लागू करची। मुख्यमंत्र्यान तांकां NEPची लागू करपाक केल्ली प्रक्रिया सांगली। लंच वेळेंत शाळा चलोवपाचेर खंय आजून निर्णय जाल्लो ना।
अनुदानित शाळांक सरकार अनुदान दिता तांणी आपली व्यवस्था करची. There is anxiety among the parents about lack of implementation of NEP and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. What is the exact nature of training given to the teachers, and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचे भविष्य 21व्या शतकात कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय आनी त्याच पद्दतीत पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशात आमच्या स्टेटीचें 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आनी मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत बट 3000 अंगणवाडीच्या टिचरांकूय आमी ट्रेनिंग दिली आनी जेणे करून तांकां एक्झॅक्टली फावंडेशन कोर्स म्हटल्यार कितें हो तांकां सगळ्यांक कळचो. How do you reconcile the implementation of NEP for Goa in the background of NCERT requirements with the national curriculum framework which is prescribed by NEP when the syllabus is still not yet out? म्हणजे तो जे इम्प्लिमेंटेशनच्या नुसार आमी खंयसरूच हरिना किंवा आमकां खंयसरूच भुरग्यांचो लॉस जाल्लो नाका. वी आर व्हेरी मच सिरियस. पणजे झाड पडून सोंपिल्ले त्या चलयेच्या घरच्यांक 4 लाख रुपया दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. धोकादायक आशिल्ल्या सगळ्या झाडांची पळोवणी करून ते कापपाक सांगला म्हूण मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत सांगलें. ताचे पयलीं स्मार्ट सिटीन झाडांची मुळां कापल्यांत तांचें इन्स्पेक्शन करचें म्हूण बाबुशान CCP कमिशनराक निर्देश दिल्या. आरती गौंड 19 वर्साचे भुरगे बेतींतले जे पणजेंतलें एक झाड पडून ते एक्सपायर्ड जालें. ताज्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करता आनी ताज्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 2 लाख रुपया आमी एक्स ग्रेशिया अमावंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचें ते जाहीरय करता. आमी झाडाच्या बाबतींत आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळ्यांक इन्स्ट्रक्ट कितले 4 लाख रुपीज ते ओके 4 लाख रुपीज ताका दिवपाचें ठरयल्या. आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या की अशा पद्दतीची झाडां जी आहा पळय न्ही सगळ्याक ही झाडां आमी सर्वे करून ती जाता तितके बेगीन तांकां कट करपाकूय लायल्या. येस. आसगांव घर मोडपाच्या कांडांतली आरोपी पूजा शर्मा निमाणी गोंयांत पावली. सोमारा सकाळीं तिणें क्रायम ब्रांचीन चवकशी अधिकाऱ्या मुखार हजेरी लायली. पूजा शर्माक 50,000 बॉन्ड आनी पासपोर्ट दिवपाची अट घालून हायकोर्टान अटकपूर्व जामीन दिला. आमी सध्या आसा रायबंद्रा क्रायम ब्रांचाच्या भायर आनी आयज आमी ह्या गजाली खातीर आसा कारण कितलेच दीस जी आसगांव केस गोंयान गाजताली ह्या केसीन एक नांव परत परत मुखार येतालें ते म्हणटा ते पूजा शर्मा आनी पूजा शर्माक आयज क्रायम ब्रांचान हांगासर हजर रावपाचे तांकां एक नोटीस आशिल्ली आनी आयज आमी फर्स्ट टायम जी पूजा शर्मा आसा ती हांगासर क्रायम ब्रांचान हांगासर पाविल्ली आसा. ताजे व्हिज्युअल आमी तुमच्या मुखार हांगासर घेवन येता. खुबश्या लोकांक अशें उत्सुकता आशिल्ली की बाबा हे पूजा शर्मा जे नांव आसगांव केसी लागून पुराय गोंयभर गाजताले ती कोण पूण जेन्ना आमी हांगासर आयली जेन्ना ती हांगासर आयज स्वता क्रायम ब्रांचान हजर आसा तेन्ना सुद्दां तिची आयडेंटिटी रिवील जावना कारण ती जेन्ना हांगासर क्रायम ब्रांचान आयली तेन्ना तिणें सबंद तोंड धापलेलें तशेंच दोळ्यांक वक्ल लायिल्ल्या कारणान तिची आयडेंटिटी आजून रिवील जावना. पूजा शर्मा म्हणटा ती सद्या भितर क्रायम ब्रांचान हांगासर पाविल्ली आसा पूण जी उत्सुकता लोकांक आशिल्ली की बाबा ही कोण ते सुद्दां आजून रिवील जावना कारण तिणें पुराय आपलें तोंड जें हांगासर धापून तिची हांगासर एंट्री जाल्या ती तिच्या एडवोकेटा वांगडा सद्या क्रायम ब्रांचान भितर आसा आनी फुडली जी प्रोसेस आहा तो सद्या चालू आसा. अशीच अपडेट जी आसा ह्या केसी रिलेटेड तशीच जी पूजा शर्मा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तुमी पळयत रावा प्रुडंट. 5 वर्सांत गोंयचें काजू उत्पादन 15% पडलां. दर वर्सा 5% पडटा. शेतकी मंत्री रवीचो विधानसभेत डाटा. दर वर्सा 5% म्हणजे 1200 ते 1500 टनांनी काजू उत्पादन पडत आसा.
सरकाराचो डाटा सांगता. अजाप म्हळ्यार काजू उत्पादन पडटा कित्याक ताचेर शेतकी खात्याचो अभ्यासूच ना. 2 वर्सां जालीं काजू करपी शेतकार उत्पादन देंवलां आनी सरकारान भरपाय दिवची म्हूण मागता. उत्पादन कितलें पडलां त्याचे आंकडे विधानसभेत शेतकी मंत्र्याच्या लेखी जापेत दिले. फाटलीं 5 वर्सां जालीं काजूचें उत्पन्न पडत आसा. 19-20 वर्सा 28,630 टन काजूचें उत्पन्न आशिल्लें. 20-21 वर्सा ते 27,366 टन जालें. 1264 टन म्हणजे 5% उत्पादन पडलें. 21-22 वर्सात 26,032 टन जाले. 1,332 टन म्हणजे 5% पडले. 22-23 वर्सा 25,800 टन जाले. 232 टन म्हणजे सुमार 1% पडले. 23-24 वर्सा 24,240 टन जाले. 1,560 टन म्हणजे 6% पडले. फाटल्या 5 वर्सात वट्ट 4,390 टन म्हणजे 15% उत्पादन पडलां. शेतकार सध्या काजूचे पीक पडिल्ल्यान लुकसाण भरपाय मागताले. मात सरकार किलो फाटल्यान 150 रुपया एश्युअर्ड प्रायस दवरला म्हूण सांगता. फाटलीं कितलीं वर्सां काजूचे पीक देंवता तरीकूय शेतकी खात्यान त्याचेर कसलोच अभ्यास केल्लो ना म्हूण विधानसभेंतल्या लेखी जापेत सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्किमीक गोंयांत आतां मेरेन सुमार 35,000 कारागिरांची नोंद. कपडे शिवपी चड रजिस्टर जाल्ल्या भितर 55% टेलरा फाटल्यान आंकडो फुलकारांचो. हे स्किमी सकयल कारागिरांक स्किल सुदारूंक ट्रेनिंग दितात. टूल किट घेवंक आधार आनी 2 लाख रुपया मेरेन रीण मेळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भारतांतल्या कारागिरांक आपली कुशळटाय अपग्रेड करपाक आनी तांकां टूल किट आनी सामग्री घेवपाक आदार जावचो म्हूण अर्थीक मजत दिवपाक PM विश्वकर्मा येवजण हाडली. ह्या येवजणे सकयल गोंयांतले वट्ट 34,916 कारागीर रजिस्टर जाल्यात. तातूंतले अर्द्या वयर कपडे शिवपी टेलर. आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाच्या प्रश्नांक लेखी जाप दितना हस्तकला मंत्री रवी नायकान ही म्हायती विधानसभेत दिल्या. गोंयांतले PM विश्वकर्मा येवजणेंत वट्ट 18 कारागिरांच्यो कॅटेगरी आसात. 18 कॅटेगरींनी वट्ट 34,916 कारागिरांनी रजिस्टर केलां. 19,241 टेलर रजिस्टर जाल्यात. रजिस्टर जाल्ल्या मदीं 55% टेलर, 7,618 म्हळ्यार 22% फुलांच्यो माळो तयार करपी रजिस्टर, सान्नी सुमा पाटले तयार करपी 1,997 कारागीर रजिस्टर, 1,886 गवणे आनी 1,514 मेस्त रजिस्टर. उरिल्ल्या 2,760 कारागिरां मदीं बाकीचे 13 कॅटेगरींतले कारागीर. 558 म्हाले, नुस्तें धरपाचें जाळें करपी 516, भांगरकार 343, 295 मुर्तीकार, 273 लोहार, 211 धोबी, 200 बावल्यो करपी, 148 कुमार, आथोडी टूलकिट करपी 109, चप्पलां करपी 101, होडी करपी 19, कुलपां करपी 15 आनी हत्यारां करपी 12 कारागीर. ह्या PM विश्वकर्मा येवजणे सकयल कारागिरांक फुकट ट्रेनिंग, ID कार्ड आनी सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग पुराय करतकीच 2,500 रुपयांचो आदार, टूलकिट घेवपाक 15,000 रुपया, उपरांत पयलीं 1 लाख आनी मागीर 2 लाखांचें जमानत नासतना रीण. देशभरात ह्या येवजणे सकयल 14,08,000 कारागीर रजिस्टर जाल्यात. तातूंतले 2.5% म्हणजे 34,916 गोंयांतले कारागीर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. धुळेरात हिट अँड रन केशींत एका 2 व्हिलर रायडराचो जीव गेलो. स्पिडी वयलो मोटारीचो 2 व्हिलराक धपको. रायडर आगताक सोंपलो. गाडी मोखून 4 व्हिलरवालो थंयच्यान पळ्ळो. पुलीस सोदतात. नमस्कार, आमी आज सद्या धुळेरान. आयज सकाळी धुळेरान हांगासर होंडा शोरुमा कडेन एक हिट अँड रन केस जाल्ली आसा. मुबारक हो कुट्टलच्यान म्हापसा सायडीन येतालो मार्केटान वचपाक. मदींच होंडा शोरुमा कडेन पावलो आनी एक गोड्स कॅरियर येयली आनी ताका हिट करून धांविल्ली आसा फोटा वयल्यान. आनी जो एका मुबारकाक धपको बसलो स्कुटरी वयल्यान तो डायरेक्ट सकयल पडलो आनी सायडीन खळी आसली. खळयेक तेजी तकली आदळ्ळी आनी तो ऑन द स्पॉट तेजें निधन जाल्लें आसा. आनी जो गोड्स कॅरियराचो ड्रायव्हर आहा तो अजून पर्यंत पुलिसाक मेळोंक ना. म्हापसा पुलीस ताका सोदतात. आत्ताच फॉरेन्सीक हेजेची ऑन द स्पॉट येयल्ले ताका पंचनामा बी केल्लो आसा. मजगती शेनवारा राती गिरी एका रेंट काराचो चलोवप्याचें नियंत्रण गेल्ल्यान अपघात जालो. देवादयेन कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना.
तेच वरी शेनवारा राती वेल्स जंक्शन दाबोळी ट्रक ड्रायव्हराच्या सादुरतायेन अपघात जावपाचो उरलो. MPA वटेन वचपी ट्रक चालकाक ब्रेक फेल जाल्यात हे लक्षात आयले आणि मुखार सिग्नला कडेन राविल्ल्या गाडयांक धक्को बसचो न्हय म्हण चालकान ट्रक डिवायडराचेर चडयलो. आयतारा बेतोड्या सहकारी पेट्रोल पंपा लागीं कंटेनर ट्रक लवणलो. कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसाची धुमशाणा चालूच. 25 मेरेन ऑरेंज अलर्ट. शेनवारा पावसान केले 100 इंच पार. बुट्टी आणि फूक मारून झाडां पालसणां राखणे वण्टी घराचे पारे कोसळपाचे प्रकार चालूच. कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी आजून देवना. उटंगार असो चालू उरल्यार परिस्थिती सापूच हुस्क्याची. कुठ्ठाळेचो थळावो क्लिफ वाजाच्या घराचेर पालसण कोसळ्ळें. कोणाकूच दुखापत जावंक ना, मात घराच्या पुराय तरेन लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळ आणि अरिश्टकालीन यंत्रणेचो दळ घडणूक थळार आसा. काय जाऊ ना तुका सुमार 12 वरांचेर आवाज येवपाक लागलो. आमकां भरपूर वेळ देंवून येता म्हणून मावी म्हजी किचनान आसली. थँक टू गॉड कांय प्रॉब्लेम जावंक ना, सेफ जाली. आनी भुरगीं घरा आयली. आयज संडे जावन भुरगीं घरा आयली आनी अकस्मात फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम लँडस्लायड आमच्या घरा कडेन. आमी म्हणटाले भायर लँडस्लायड जाता, जायते जाता. हालींच हांव आमच्या घरा कडेन उलयतालो, तर तुका जायते कडेन जावंक पडटा, लँडस्लायड जाता. मनोमा MLA संजय कोंडोले ताका आमी डिस्कस करताले पळय फ्रायडे पासून लँडस्लायडार खंयची. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना हो लँडस्लायड म्हाज्या घरा कडेन जातलो आनी असलो डॅमेज करतलो. पणजे चर्च स्क्वेरा कडेन एक व्हड झाड पडून एक चलयेक गंभीर दुखापत जाली. चलयेचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसतना ते सोंपले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचो इशू तापल्या उपरांत 2019 बुनियादी फातर घाल्ले नुस्त्याचे टेस्टिंग लॅब आजून उबे जायना. FDAच्या ह्या लॅबाक आजून मूर्त सापडना. भायल्यान येता ते नुस्तें खंय चेक नाक्यार टेस्ट करतात असल्या एकय टेस्टीचो रिपोर्ट आजून मेरेन लोकां मेरेन पावंक ना. कारभार दोळ्या आड. भितरले भितर चल्ला खासा रिपोर्ट. हांगासर फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक इनॉग्रेशन स्टोन, एक एक्सपोर्ट क्वॉलिटी फिश टेस्टिंग लॅब घालपाचो हांगासर गव्हर्मेंटाची एक येवजण आसली आनी एक बॉम्बे एजन्सीक तांणी अपॉयंट करपाचो प्लॅन आसलो. हांगासर एक सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आनी इन द प्रेझन्स ऑफ विजय सरदेसाय आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वासी राणे तांणी हांगासर हो फावंडेशन्स हो जो बुन्यादीचो फातर आसा तो घातलेलो. पूण आतां इतलीं वर्सां जालीं, सुमार 5 वर्सां जालीं हांगासर आमकां कांयच दिश्टी पडना. आनी आतां नुस्त्या ह्या दिसांनी गोंयचें नुस्त्या आमकां मेळना. तर भायल्यान इंटरस्टेट नुस्तें येता आनी हे इंटरस्टेट नुस्त्या गोवोरमेंट म्हणटा आमी बॉर्डराचेर चॅक करतात. आतां ते कशें चॅक करतात ते आमकां कांय डिस्क्लोज करिना. तशेंच जेन्ना नुस्त्या होलसेल फीश मार्केटान भितर येता तेन्ना ते म्हणटात नुस्त्या टेस्ट करतात आनी फॉरेन्स ते नुस्त्या टेस्ट करतात. पूण ताचो रिपोर्ट ते आमकां दाखयनात. ते आमकां टेस्टिंग कशें करतात ते दाखय म्हळ्यार ते दाखयनात. मिडियाक ते एलाव करिनात. तर आतां हें कोणें समजोवपाचें की बाबा ते फॉरेन्स नुस्त्या टेस्ट करतात वो लोकांच्या दोळ्याक पानां लायतात काय म्हूण. कांय प्रमाणात गोंयांत नुस्तें भायल्या राज्यांतल्यान येता देखून शिमेचेर क्वॉलिटी कावन्सिल ऑफ इंडियाची सेंटरां लेगीत आसात. पूण थळावे सांगता त्या प्रमाण त्या सेंटरांनी आयिल्लें नुस्तें चॅक करिनासतनाच फुडें धाडटात. आतां पासून आयज आमी अशें आमकां वारंवार कळटालें ह्या दिसांक चडांत चड म्हणल्यार नुस्तीं सप्लाय उणी आसा आनी प्रिजर्वडूच नुस्तीं येवपाक चान्सीस आसा. सो फॉर्मेलीन हें स्ट्रेटीक एंटर जावपाक खूब चान्सीस वाडले आसा. सो हेजे प्रमाणान हे जो क्वॉलिटी कंट्रोल बोर्ड कावन्सील पळय घातले आसा आनी क्वॉलिटी कंट्रोल कावन्सील पळय जे घातले आसा न्ही हेंची हेमी सारकें स्ट्रिक्टली काम करप सामकें गरजेचें गोंयकाराची सेफ्टी खातीर आनीक बरें हें मेळपा खातीर, जेवण मेळपा खातीर. गोंय जेन्ना आमी हांगची तो अधिकारी आसा ताका विचारलें तो म्हणटा की डेटा शेअर करपाक रायट ना. आमी ताका फक्त इतलेंच विचारलें, ऑफ कॅमेरा विचारलें की तूं तपासणी जाता काय ना. तपासणी जाता ती अशी तळ्यात मळ्यात उत्तर मेळटा तेंचे कडल्यान. ही तपासणी सारकी जावची ज्या कारणान लोकांचें आरोग्य बिगडपा ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी बबेश बोरकार.
70 होणाचे मिनिका गांवकाराचो आधाराक उलो. 17 वर्सांचे दिव्यांग चली घरांत आनी कोण जोडकार ना. चलयेचो बापूय गेलो. चलयेक सरकारा कडच्यान स्किमीचे पयशे मेळटात ताचेर पुराय फामिलीची जीण कशी तरी धुकलता. चलयेक घरा सोडून कामाकूय वचूंक मेळना. मिनिका संवसार धुकलूंक आधाराचो हात सोदता. देवान जीण दिला, हाल काढून तरी जगची पडटा. हे व्हडा 70च्या 17 वर्सां पिरायेचे सोनम गांवकर. जल्माक आयला थंयच्यान ताचे पाय जमणीक लागना. आवय बापायचे एकलेच चली. हय हे पयलीं जाते पुणेच तशें तें. आतां ताका 17वे सोपात येयले, 18वे लागतले. सरकारा कडच्यान कितें पगार मेळटा तातूंतल्यान आपली जीण जगप. कोणें आपयले जाल्यार दिसावड्याच्या कामाक वचप. पेमेंट बी मेळटा. हो 3,000 का 3,500 कितें मेळटा आसतले. तेच्या पप्पाच्या नांवार आसा. काय तशें सगळें कळटा म्हटल्यार तेजें सगळें करचें पडटा. म्हणजे ताका वचोंक चलोंक जमाना न्हू. ताका धरून दोगांनी धरून व्हरता आमी मान्या. मागीर न्हांवंक घालता. कपडे बी आमी कपडे घालता ते. दोतोरा कडेन व्हरतलो जाल्यार आनीक कोणाच्या आधाराक उलो मारचो पडटा. एकूच ते बाय. हो एकूच बाय ते. आणि तुमचो आनी कोण कामाक? आमचो कोणी एक ना कामाक. आमी घरात कडे तेजेच फाटल्यान भोंवता. तेजो एक काही मेळटा पेमेंट न्हू. तेज्या वचून आमी आतां जगता. आनी कोणाचें कामाक वयता? हय हाजिरीचें काम गावलें तर करता. ते म्हणून आतां नात तें हाजिरीचें. कोणी बोड्यान आपयलें तर वचपाचें. घरा एकलो तरी मनीस जायच. कोणें आपयल्यार बापूय कामाक वतालो आनी घरात चलये कडेन आवय रावताली. मागणी ताका आतां संडासाक बसोंक एक विलचर आसता न्हू. तसली एक गावताल्या बघपाची. आमी आतां खंय येले दोतोरा कडेन बी भाड्याची गाडी करतात. तिका जाय ताका गाडयेन बसून मागीर व्हरता आनी मागीर हाडटा. हय आमी धाडटा. त्याच पयशांनी बागयता. आनी काय एक मनीस जायत पडटा. हय एक मनीस ताच्या भोवती जायत पडटा. ताका न्हिदोंक जाय, बसूंक जाय. इस्कोलाक वचाले. इस्कोलाक वचाले ताका व्हरा आनी पावय आसले आमी. प्रुडंटाच्या घरा पाविल्ले तेन्ना बापूय आसलो. मात वेळ काय येता तो कितें पळोवन येता तेवूय कळना. बापूय आताकान सोंपलो. आतां चली आनी ताची आवय दोगूच जाणां घरा. कोण तरी येतलो आधाराक आनी जीण सुखाची ना जाव पूण मातशें तरी दुख्ख कमी करीत काय ह्या आशेन जगतात. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.